कसलो म्हणून तू पिता रे साहेबा? अरे ते बारकाराचे बार फोडून काबार केले, बॉटल्यो फोडल्यो, ग्लास फोडले, मेजा बदली. अरे तुझे रेला किती आपल्या खाव आणि आपल्या ग्लासता तितलोच पिवपाक जाव. अरे हातून मुजी चूक ना, त्या बारमॅनाची चूक, मुजी चूक काहीच ना. अरे चूक कोणाची जाऊ, मनशान आपल्या जे मर्यादेन रावपाक जाय. मेवता म्हणून पिलो आणि मागीर फोडले हें बरें लागना. होय अरे जाणार हांव कितें पिला रे, म्हजें घर म्हाका खबर आसा पिलाच घेतलो. अरे तू आटे साणोत म्हणून तुका पावोवपाक येयला, दारा लागीं येयना. ते बायलेच्या तोंडाक लागप म्हणजे पाडाच बडो. तू वच, तुका पावोवंक येता मरे, तू पाडे उठतलो, तुका पावोवंक येता मरे. अरे म्हाका पावोवपाक तू येयना का? म्हज्या अंकराक तुजो चोड जाला, तुका मातूय सिदीत ना. हे पळय गो तुजें वसत चल हांव वयता. सोरा बुडी गोठाय दिता कसल्याची सरपट. पोटाक भूक लागला जेवण सगळो लोक आमच्यो कोबरो करता, आमी मोगान आसात म्हणून. जाल्यार कितें जालें? लोक तर सोत उलयता. आमी मोगान आसात म्हणटोच लोक कोबरो करतलोच. आमी तर मोगान नासली जाल्यार लोक कसो कोबरो करपाचो? आमी कालसार जावया न्ही? डॅडी परत कालसाराच्यो कोबरो काडटा, ताका चिंता जाता. काजार जावया म्हणटा? बरें बाय, काजार जाल्यार काजार जावया. सांग तुज्या डॅडीक हांव राजी आसा म्हणून काजार जावं. म्हाका सांगून काय? होय. ना बाबा, हांव सांगू ना. तूच घरा लागीं यो आनी सांग ताका. मोगान तुज्या पिसो जाला कांयच दिसना. सुंदरी मान सूर्या देखून सोर जावचो संवसाराक कांय ना तुजी पिळी सुद्दां. तुका लागून मोटिलीची वेगळटा नाका. तूं म्हजी राणी, हांव तुजो राजा, सांगात आमी सोडया. मोगाची गोट आमच्या मोगान बांदून आमी दर्या. एकामेकाक सोडची न्हय मोगाच्या मोगात आया. मोगाची गोडी बावळटान दर्यान आमी सोडया. मोगाची गोडी बावळटान दर्यान आमी सोडया. Are you joking?
I know joking रे सातू अरे जोकिंग रे I know joking रे सातू रे माग दिसोला आमगेर माग फारान मानची तो माग दिसोलो आ तू किती कोत्तालो हांव एक्टिंग करतालो एक्टिंग कोत्तालो भोर उडासाठी म्हाका एक्टिंग म्हूण चोय सांग हे दिसान मरे पेपराचेर हेराल्ड पेपराचेर मोदी पेज आख्खी बोल्लो आसता कसो बोल्लो आसता आख्खी पेज बोल्लो आसता कित्या न्हू पाडतींच्यो कार्नवाला दिसान पाडती काडपाच्यो सगल्यांनी हेळ येताय आनी तेका लागून मरे हांवें मुगले हेळ काडपाक केले तूं हेळ काडा हय आनी हांवें स्क्रिप्ट बरोवन रेडी केल्या पूण कितें जालां मातशें हाटल्या पडलें हांव एक्टर मेळनाय मरे एक्टर मेळनाय तुगे मरे म्हाका एक्टिंग बरें लागोल तें आर्मात थंय केलो तें मना गेलो तूं म्हज्या पूण मातशी तुगेली ट्रायल गेल्या बरी तूं एक्टिंग करपा जाता कोडे एक्टिंग कोणाक कोण दाखोवपा जाय तुका कोणागे एक्टिंग जात तूं कोडे जॉन डी सिल्वा सी डी सिल्वा बेन्नाजुलिस आगोस्टिन सर्वे नाका सी डी सिल्वागे लायक जातो म्हाका बरें सी डी सिल्वा भाशेन तूं एक्टिंग करता जाल्यार तुका उगड आसा सी डी सिल्वागे पयलीं तियात्र येयलो बिरमुटी म्हूण बिरमुटी वय ते बिरमुटी तियात्रांत तो पळय तें काम करता न्ही तें मातशें करून दाखय म्हाका आगा खंय गेल गो ते माय एकालो ते निस्कानी हाडल्या गेलोली आनी तूं पदरा हाडला असो दिता वय इल्लो वगत म्हाका सी डी सिल्वा म्हूण सायडीक वहा काय दिसलो तें बरें आतां कांतरा हाडून चॅक करुया कांतार कोणागे म्हणूं शकता तूं बेन एव्हेंजरिस्टा पाशी कांतार म्हणटा शुअर मरे म्हण दाखोवच्या म्हाका तियात्राक नाटका पळयलय म्हाका व्हडले चोलिको म्हाज्या माथ्याक पडलय काळे आनी दोळ्यो लिको कान देखून को जाले माडाचे कावळे बसून रोडटाय दिसताय चोय तुगे कांतार वय नाका आनी सी डी सिल्वागे एक्टिंग वय नाका हांवें पाडती बरोयले ती भाशेन करया चोय सांग मुगे पाडती मरे एक पाठ आहा ओय सांग तितून मरे एक पाय आसता मातशें बेबदो आनी तेगे एक पूत आसता आद्यो सार मस्ती करता आतां तुवें एक्टिंग करपा जाय पाय गेले कितें म्हणून तूं इलो मारलो आसता आनी तूं पुताक तापयता हांव काय सर बीन आनी रे अरे एक्टिंग करपाक एक्टिंग करून दाखोवपाचें आतां तूं पायचे भाशेन एक्टिंग कर चेड हूंय हा चेडान जाय मुस्त तुका बरें चेड्या कामां करता तूं करता चेड्या तापोवपाचो वय चेड्या तापोवपाचो वय शोध तांकां बरें चेड्या पाय सकाळ होमवर्क केला अरे बाय हांव सांज करता मरे बाय साजे चाकीन जागना कंप्लेंट केला ओ तू बळीच्या हातावर मार 5-6 नळ होडाय मार चय पाय ते जागना मातशें पूण कोण ना आनी आमी भुरगीं आसतना बरीच्या हातूर मातशें जाणटी जात्री मातले आनी 2 व्हडले म्हूण 2 नळ व्हडले जाल्यार 10 म्हूण नळ्या खबर सांगता चोय बाय आतां म्हाका राग येयला हांव वयता आनी बरीच्या हातूर मात आनी उरलो जाग ना सगळे नळ ओडटा तूं म्हाका हाडाय नाका हांव वयता आवय केसो तापड माल रे सांगू तुवें अरे तूं एक्टिंग करतालो काय म्हाका मारूंक सोदतालो आ पिलो आलो न्हू म्हाका मालाचो चड लागलो हांव ह्या घरांत काबरा सावन सुकान ना म्हजो घर का दिसाक सोरो पिवन चारा येताय कितें करचें म्हाका कांयच सोंस म्हणा कोण तूं ये भितर म्हाका एक सांग अग्नेल घरांत आसा होय भितर आसा कितें जालें हांवें तुका ओळखूंक ना पिवोन बारान वचा दादागिरी केली बोड पयशे नासतना तो सोरो सोदता उदकाचे जाला चोड तुबे सोरो दिना मोडोन साडी केली तोडान एक बोड गिरायक पासो ताणे विदाड केली काय जाय जावं करा जोड मोजे दिना साऱ्यार बोऱ्या ताका सोड सोना
ताणे माझे कितलेच लुकसाण केलें टेबल फोडून पोद्याला सगळी भायर मारल्यात सुमार लुकसाण कितले जाला सुमार 1,500 रुपया ताणे म्हाका लुकसाण केला 1.5 वर्सां होय. हांगाच राव हांव ते भितर घेवन येता बेगीनच घेवन ये बसले बसले मामी बाबा देड एकूय माझी तोडफोड केल्या आणि बरेच लुकसाण जाला सुमार 1.5 रुपया ते हांव ताका दिवन काडल्यात कितें हांवें मागल्यार तुजे लागीं पयशे आसनात आतां म्हाका सांग हे पयशे खंयचे आयले तिजे पयशे लागीं अरे बाबा घे घे 500 रुपया फकत 500 रुपया चड जालें तुजो डॅडी सुमार म्हाका 20,000 देत आसा हे स्वदेश का कोण दिवक लायलेले गोडचे बघा तुम्ही 100 रुपया दिनात आणि बेद द्या मात वोज आणि बात येता आमच्या लागीं पयशे रीण फारीक करून हे 500 रुपया ते वर आणि बँकांत घाल इलेले करून तुजे ते 20,000 येतले रीण काऱ्यांक सुद्दां तोंड व्हडलें आसता आमी ते रीण काडूं ना तुवें जे उदक दिला ते तूं पळोवन घे तुझ्या डॅडीन म्हाका सांगलेलें त्या घराचेर रीण काडून म्हजे पयशे फारीक करता म्हणून कितें घराचें रीण दाखोवं तुका आज तुम्ही सोड टाका वचन कोण नाजाल्यार 500 रुपया दिल्यात त्या पासून काडून येतलो वेता पूण म्हजे पयशे घेतले शिवाय हांव तुमकां वोगी रावचो ना मार हावपा पडरी डायरेक्टर जावं पडलो सोंपेन एक्टरा गेलोय मार हावपा पडटा आनी केन्ना केन्ना लोकां गेलोय मारवपा पडटा केसो तापड मारले तेंचे दिसा तुजे अरे एक्टींग कर म्हणून अशें करून धाडायताय म्हाका सायबा बोगूश माल म्हणजे बुस म्हाका पडली मरे म्हणजे अरे तेच बरो कान विस्तालो तेच कान विस्तालो सारको काना कोणा आमिर खान म्हणजे ते गेले कितें काना अरे घुसपलो तू घुसपलो आनी घुसपण मुगल्याक लायले बऱ्या चोय सांग तूं आतां सांग मुको आतां एक्टर जाले ओय स्क्रिप्ट रेडी जाली ओय अरे म्युझिशियन मेळनाय मरे म्युझिशियन मेळनाय एकूण म्युझिशियन मेळना मरे म्युझिशियन हांव हा मिनाक तो तुको जाता तू कितें मारो जाओ तुका गिटार वाजोवपा जाता श्योर आनी कितें वाजयता तूं बेज माता बोस माता सगळे माता बोज रिदम सगळे माता आवय ते सगळ्या बरें मुगे पार्टी मरे हांवें विलियम दे कुर्तोरी गेले कांतार गायला तेजी मानाक स्वर्गीस्त विलियम रेम गेलो तेजी मानाक हांवें तेका इल्लेशे कांतरा 1-2 लायन्यो गायले आतां तितल्यो म्हणटा तूं मातशें तुगे गिटाराचे म्हाका दोन विलियम दे कुर्तोरी कांतार ओय तू काय धरून जाओ ओय बिनाका एक केप घे आणि दाखोय मिशी घरा कडेन उरलो मुगे चुकोन आसा ना एक्टिंग करपाक वर्सान गायन भोंवता कळ्ळें तुका एक केप घे आणि दाखोय कांतार म्हणून विलियम दे कुर्तोरी म्हण सार विलियम दे कुर्तोरी केलो मुती म्हाका न्ही चोयाम दोऱ्या ओजारांनी जोडले कुरुटांनी मोडले गोंयचे माश सांग म्हाका इतून की हुंयतली की हुंयची की मुडाची म्हाका खबर आहा की हुंयची सांग म्हाका बेगीन की गोडरेची पडली रे सायबा बोगोश आले काबडा गोडरेची की नी रे सोलफेज की रे सोलफेज ओय बरें दोन बरें दोऱ्या ओजारांनी जोडले कुरुटांनी मोडले गोंयचे बसकोडे म्हाका स्वता इल्लीशी सकल पडला मातशें वयसर चलो ओजारांनी जोडले कुरुटांनी मोडले गोंयचे बसकोडे म्हाका स्वता एक चीज बदना आनी मातशें वयतर ओजारांनी जोडले कुरुटांनी मोडले गोंयचे बसकोडे आनी मातशें वयतर बरें ना वयसर आनी मातशें वयसर आनी मातशें ओजारांनी जोडले कुरुटांनी मोडले गोंय अरे आनी मातशें वयसर बरी हांवें तुका वयर चोर म्हणलो ना सोलफेज की वयर काळ म्हणल्या मामी
वयसना पळयलो तुवें तेका तो म्हाजो फ्रेंड न्ही गे लॉस ना सोडो खंयचो ये पळय आमी तेका धाडय घालो पळोवंक आयला आमी घरांत जालेल्या मनशाक अशें करून अपमान करिनात गे जाण आहा ते तुका बरो दिसता आसा तुका सगळेच दीस फालतू मामी कितें जालां हो पळय रायन आयला हांवें रायना पाव आयजूच तो पिड्यार आयलो ए ब्रदर पिटरान म्हाका लिफ्ट दिल्या एनीथिंग रॉंग मामी हातून पिटराचो कसलो गुन्यांव आसा रायनान लिफ्ट मागली आसतली आनी पिटर ताका पावून गेलो आसतो पिटर वायट स्वभावाचो मनीस जायत पूण ताचे बरोबर भोंवतात ताणी चिंतूंक नाका म्हणणी आसा नाचोंक गमना जाल्यार आंगोणाकडे आपूण बरो जाल्यार दुसरो लागो नको हांव जाल्यार पिटराचो कसलोच गुन्यांव करूं कितें पिटराचो कसलोच गुन्यांव करिना अरे कोणूय जाल्यार आपल्या भावाचो सपोर्ट करतात पूण तू तर म्हजो रेस्पेक्ट वाऱ्यार घालता मरे तुवें तुका रेस्पेक्ट केला आमचें नाक कातोलें तें पाय एक बॅग दो आसो आतां तुवें तशेंच करता मनशान आपलो कॅरेक्टर सांबाळूंक जाय इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट बट इफ कॅरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट दुडू सांडले कांयच सांडूंक ना भलायकी बिगडली कितें तरी सांडलें पूण मनशाचो कॅरेक्टर वो आबरू सांडलो जाल्यार सगळेंच सांडलें अरे म्हज्या आबरूची खबर सोड तुजो आबरू बरो आसल्यार पुरो अरे तुका खबर आसात म्हजे कितले इश्ट आसात ते तुका एक पुरी इश्ट आसा रे एक मुळा गोंयचो इश्ट आसले म्हणून जायना कसले इश्ट आसात ते चड गरजेचे एके पावट खंय दोग इश्ट एका रानान गेलेले अकस्मात थंयसर एक आस्वेल पावून सरले तूं जाणा ताणें कितें केलेलें दोगांनी सांगाता रावन त्या आसेलाक मारले आसतले ना इरमाव तशें घडोंक ना एकलो झाडार चडलो आनी दुसरो थंयच सुरलो ताणें देवाक उलो मारलो आनी तो जमनीरूच न्हिदलो आस्वेल आयले आनी ताच्या काना कडेन कितें तरी सामान गेलें कितें सांगले फुडाराक आनी इश्टांक पात येनाका म्हूण सामान गेलें थोडे इश्ट म्हणटात ते असले संकश्टाच्या वेळार दुसऱ्यांक साडून धांवतात पळय तसले म्हाका जाय ते इश्ट ना जाय पूण तुजे इश्ट कसले ते म्हाका खबर आसा तू समजना तुका म्हजे इश्ट तुया कसलो बाबा न्हिदां पासून सुसेग बाबा कसलो न्हिदां पासून तुम्ही तू हांवें म्हणटा मामीचो आवाज मोठ्यान कसो जालो काय म्हणून हांवें खूब बोवाळ केल्या हांवें सॅबीक सांगला रायना पाव पिटर आयलो म्हूण कितें रायनाक पाव घाललो पिटर कित्याक तुमच्या दोगांनी रायन आमचे डोर विसरलो कितें तुजे भाशेन जाला तो तुजे इश्ट तुका पळोवंक येतात तशेंच ताचे इश्ट ताका पळोवंक येतात तूं जाणाय आज सोरो पिवन आयला कितें रायन सोरो पिवन आयला सोरो भलायकीचो दुश्मन न्ही गो म्हणजे करप्यांनी भलायकीचो दुश्मन वो इश्ट ते तुका खबर आसा हे सगळे घडो गुन्यांवकारी तूं हांव गुन्यांवकारी ओय तूं गुन्यांवकारी तुका लागून राय सोरो पिवंक शिकला कितें हांव गुन्यांवकारी ओय तूं गुन्यांवकारी ताका लागून शिकला ओय डॅडी हात सोकला काड कितले पावटी हांवें तुका सांगलां हांव सोरो सोड म्हणून तुका पळोवन आतां रायन पासून सोरो पियेता दोतोरान तर तुका सांगलां तुज्या लिव्हराक सूज आयल्या म्हणून आनी असोच तूं पियत रावत जाल्यार वायट कळोंक वेळ बोता म्हज्या तूं म्हाका सलमायताय अरे म्हज्या पुता सोरो पियेल्यार मोत्ता मारून घेता तुज्या पूण एक सांग म्हाका सोरो पिनात ते कशे मोत्तात सगळेच मोगतात पूण सोरो सुबेज पियेता ते शिमितेरीच्या दारान बेगीन पावतात तुका सोऱ्याचे वेसन लागला लोक तुका भेप दो म्हणटात भेप दो म्हाका बेबदो म्हणटा कोण म्हणटा रे कोण म्हणटा बेबदो म्हाका कोण म्हणटा डॅडी हांवें सॅबीक सांगला सगलो लोक आमच्यो खोबऱ्यो करतात म्हणून
आसा जाणाय डॅडी तो तुझी लागीं उलोवंक येतलो म्हजी लागीं उलोवंक येतलो खंय गो म्हजे बाय होय म्हजे तुवें हांव जाणा गो तूं मोगान आसाय म्हणून आनी तूं म्हजी आपुरबायची धूव म्हणटूच म्हाका कसलीच आळकूण ना तुज्या मोगाचेर हांव राजी आसा तुका ताजे लागीं काजार करूंक पूण बाय हांव तुका शिटकावंक सोदतां जाणाय बाय त्या पाय एक आसल बेबदो आखो गांव ताका वळखता इतलेंच न्हू गो बाय हालींच ताचो भाव भरपूर सोरो पिवन बार्रां फोडून लोचणां करूंक लागला तेच पासत म्हाका भिरांत दिसता गो बाय तुका दिसता सॅमी सोरो येतलो अशें न्हू डॅडी तशें कांयच नासता पाय बेबदो जाल्यार खूब बेबदो जाता तशें नासता पाय शिकोवप नासलेलो जाल्यार खूब शिकोवप नासलेलो जाता अशें नासता हां आनी सॅमीचो डॅडी बेबदो जावं तुजोय गुन्यांव आसा म्हजो गुन्यांव कसो गो बाय हांव कितें ताका सोरो पिये म्हणटा तूं ताका पिये म्हूण सांगना जाय तुवें ताच्या सांगाता केन्नाय बायबाल आसता तुवें केन्ना तरी शिटकायला ताका चड पियेना काय म्हणून शी हे तेंपार आनी कोणाक शिटकावपाचें सांगू पोत्तून पोले फोडून घेवपाचो वगत पावतलो म्हाका कित्याक कळना कोण कितलो पिता आनी कितलो पिना तो हांव वयतां गो बाय बार्रार बसतां आनीक फावो तितलोच पितां म्हाका लिमीट आसा न्ही गो बाय होय तुका लिमीट आसा पूण सगळ्याकूच लिमीट आसना ताकाच लागून ताका बेबदो म्हणटात कितें जालें तुवें म्हजो शर्ट पळयला गे शर्ट खंयचो तांबडो तांबडो हांवें दिला तांबडो न्हय गे येल्लो कलराचो नवो शर्ट खंयचोय आसतलो सोद ए ब्रदर कितें सोदताय रे कितें तूं म्हजो शर्ट घालून गेलो न्हू तुजो शर्ट सायबा बुगूस अरे म्हाका खबर म्हज्या फ्रेंडान म्हाका फोन केलो आनी बेगीनूच या म्हणून लागलो हांवें कितें मेवता तें घालून हांव गेलो अरे उपरांत पासून म्हाका खबर ना तुजो शर्ट म्हणून आतां जेन्ना तुवें म्हाका विचारला न्हय तेच म्हाका कळ्ळां रे आय एम व्हेरी सॉरी ब्रदर दोंगा करिनाका असोच करता तूं केन्ना शर्ट घालता केन्ना मोचे घालता आनी केन्ना बॅटूय घालता आसूं दे हांव तुजो भाव न्हय रे गडगडान विसता हांवें तो घातलो असलो शर्ट एक
म्हजे लागीं आसलो तो केन्ना तो दिसलो म्हाका गोमूच नासलें तुजें शर्ट म्हणून नवें चूक जाली माफ कोर कोण करिना काय काय मी बावली घालताना तुवें म्हाका सांगूंक जाय ओके तर बऱ्यान सोडचो ना मोठ्ठो माये तर बऱ्यान सोडचो ना तुजें मोठ्ठो माये म्हजे पांय मोठो दाखोवता तुका अरे बाबा कितें जालां कित्याक झगडटा मामी हांव तुजे लागीं जर शर्ट जातालो न्हू कपडे लायन घालून दिला आसूं दी बाबा आसूं बाबा शर्ट घातले जाल्यार कांय जायना बाबाचो एकूण गूण आसूंक जाय ओ सकल जाता तेन्ना एकामेकाक सोंसो घेवंक जाय त्या दोळ्या भाशेन सांगूंक जाय ते दोळे बरोबर पळयतात बरोबर हालतात बरोबर रडटात आनी बरोबर न्हिदतात तुमी झगडटात ते पळोवन म्हाका तेचे खाणे चौकड आसले एक पावटेकूय जायते रेडे एकठांय आसले सगळे रेडे एकठांय आसतात ते पळोवन वळख ताका कावून काडलो तो पळत गेलो थोड्याच वेळान ते रेडे सोंपडले आनी एक एकलो आपले वाटेन गेलो आखरेक एकलोच रेडो उरलो तेन्ना तो वाघ पळत आयलो आनी त्या रेड्याक खालो तेच भाशेन तुमी एकवटान रावात नासल्यार दुसरो फायदो काडटलो अरे सांतू कित जाला आवय आवय मात मरे तू दोला तुका सार पिशवी मरे सारको तुझे असतात कित रे अरे कोण हा पलटुकल्या न्हू कित सांगोचें काय हेरिंग गेलो होय आमी कुठून येतालो कितें ओय आनी मागीर भोंवता 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 कितें जालें लायट बील म्हण तुजें कोण ना रे आं भोंवता भोंवता लायट गेली कितें रे ना भोंवता 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 एक चोट पासता चोर पासून ओय मागीर रे भोंवता हेंग मारी हेंग मारी हेंग मारी हेंग मारी एंग मारी म्हणटाले पण गोज्जे येयलोले कितें रे म्हाका तें दिसलें गोच्चे सर मू आनी कशें घुसवाला लुटीन अशें गेला हेंग मारी हेंग मारी हेंग मारी हांवें न्हू गोत केलो ना वाडटात म्हण म्हाका हांवें धरून हेंग मारी आनी मागीर तूं किस बीस घेयले आसतले न्ही रे आवय 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 राव गो मातशें राव गो बाय काले पडलो तो पडलो हापडला आज तुगे केसो प्रॉब्लेम जाल तेका मारवा तू खबर हा की चालते काली काल हांव कुट्टर हेऱ्या गेलाले मुगे भयणीगे कुट्टर हेऱ्या भोंवता 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 भयण नाच जाली तुगे भयण नाय जाली होय सांडोली कितें गो सांडोली सांडोली आनी भयणी नांव कितें जाणटू कितें आनमारी मारी भयण सांडोल म्हणून तेक सोदताले हांव के हेऱ्या आनमारी 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 कोण रे हेऱ्या तू एकलो भुरगे येयला आनी म्हाका एक नाल्ल रे सायबा तू आनमारी म्हण सोदताले होय. गोडबोड जालें देवा तू किती म्हणटाले अनमारी अनमारी सोदता मार दिसा तू हेंग मारी हेंग मारी आवय आवय अरे तू सोरो सुट्टा ना कोणाक सांगताय रे तू का सांगता कोण म्हाका ओय तुका कित्याक तू म्हजो भाव म्हणून अरे तुका खबर ना फुडल्यान जो तशें फाटल्यान येता म्हणून आमचो देडी सोरोप येता म्हणटकच हांवूय सोरोप येता फुडले जोत वेता तशें फाटले वेता कित्याक त्या रेड्या बाबड्यान गिन्यान ना मनशा बरी चिंतू देखून ते फाटाफाट वेतात अरे आंब्याक आंबे जातात पेरीक पेरां जातात आंब्याक पेर आनी पेरीक आंबे जावंक शकना जाणाव पूण मनीस त्या फळा भाशेन न्हय मनीस कितें बरें कितें वायट तें चिंतूंक शकता मनशान वायट रस्तो सोडून बरो रस्तो धरून येता देखूनच मनशाक मनीस म्हणटात अरे सोरो तर जेजून केल्लो न्ही रे तो पिवंक करूंक ना नाल्यार कितें चोवंक केल्लो सोरो जेजून गेलो हें तुका कोण सांगता सायबा पळय हाका पळय हाका खबर ना सोरो जेजून केल्लो म्हणून अरे तूं शिकला
भरपूर शिकला मुनीस मरे शिकलो म्हणूनच जायना थोडे शिकप नासलेले शिकप असलेले अधिक हुशार असतात बायबलाची दिसता मात पासून खबर ना तुका जाल्यार रायट हांव सांगता एक दीस खूंय सायबीण माय आनी जेजू कोणाच्या काजाराक गेलेली तेन्ना खूंय जेजून उदकाचो सोरो गेलो हाका लागून जेजून सोरो केलो म्हणटा तूं जेजून सोरो केलो केन्ना जेन्ना काजाराच्या वासऱ्यान सोरो सोंपलो पळय तेन्ना म्हणटूच लोक सोरो पियेतालो जेजून सोरो करच्यात जेजून सोरो केलो फकत न्हवऱ्याक लुजेंतली वाटाव कितें ओकोल न्हवऱ्याक लोजेंतली वाटाव म्हाका एक सांग ओकोल न्हवऱ्यान सोरो उणो हाडलो कितें रे ताणी सोरो उणो हाडूंक नासतलो मागीर असले आसा ताणी भरपूर मारलो आसता थोड्यांक पिवपाची रीत रोवीस तरी आसता फुकट मेवता म्हणून भरपूर दोगतात बाबा तुजी आनी कोण आयकतलो म्हाका बाबा तुजी आयकूं नाका हांव बाबा वयता जाणाय सायबी आयज डॅडी आमगे दिवचो आसा डॅडी आमगे दिवचो आसा होय कित्याक जाणाय म्हाका कशें कळटलें राती सोंपोन काय म्हाका पळोवंक ना हांव इरमाक समजावंक सोदतां तूं आनी इरमाक समजावंक सोदता पिशे बी लागूंक ना मग तुका मामी ताका कितलो समजायलो हांवें ताका कितलो समजायलो पूण कसलोच फायदो ना जालो हांव समजायता ताका बरें बाय बरें तुजी कशें ती कोण आमी आसात बरी आत्ताच दिला तुजी खबर सांगता सांगताले ते म्हाका ते म्हणटा की तुज्या इरमांक सजमावंक सोदता म्हणून एके वस्तुरेन एका जुगाऱ्याक जुगार खेळटले वायट विसांतलो वाटाव येता हे एक सोद एके वस्तुरेन एका दादल्याक बायलेचो वीस आसलेलो पयसाव येता हेवूय एक सोद एके वस्तुरेन एका दादल्याक चाकरी करिनासलेल्याक चाकरेचो मोग दिवं येता हेवूय एक सोद पूण एके वस्तुरेन एका बेबद्याक सोऱ्याच्या चोपक्यांतलो वाटाव येता हे सोद जाल्यार हांव मात नको सोऱ्याच्या चोपक्यांतलो वाटाव येता हेवूय सोद डॅडी कितलो वेळ जालो बसला आसतलो बारार पिवपाक तुज्या फाटल्यानूच आसा कसो आसा आसा पुरो इरमा असं ना म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय कितें उलोवंक जाय हांव तुजी उनी हो सोदिकात धरून म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय इरमाव जाणाय न्हू तूं म्हजो डॅडी म्हाका तुमगेर काजार करूंक रावची नासलोलो म्हणून कारण तांचो डॅडीक अस्सल बेबदो आसलो त्यो खबरो आतां कित्याक म्हजो डॅडी तर सोंपलो आनी तूं आतां काजार जालें न्हय होय हांव काजार जालें एक आव्हान दिवंक इरमाव तो सोरो पिवन कोणूच सुखी जावंक ना पूण आपल्याचेर आनी गोरब्याचेर ओतूश काडला भुरग्यापणात बायलाचेर रानपण आयला भुरग्याक आपलो पाय ना जाला इतलेंच न्हय समज वायट नोदरेन पळयता बेबदो म्हणटा चड सोरो पियेता ताचे लिव्हर पिड्यार जातात लिव्हर सायरोसीस जाता तुजो डॅडी पासून तसोच मेला ती तुका खबर ना मनशान सोरो पिवंक जाय पूण फावो तितलोच पिवंक जाय मनशाक सोरो पिवपाक लिमीट आसूंक जाय मनशान सोऱ्याक कंट्रोल करूंक जाय न्हय सोऱ्यान मनशाक मनशाक फकत आत्मविश्वास आसूंक जाय सोऱ्याचेर झुजूंक इरमाव म्हाका एक सांग तूं सोरो कित्याक पिवंक लागलो हांव ल्हानूच आसतना हांवें आमच्या डॅडीक सोरो पियेता तो पळयलो हाकाच लागून हांव सोरो पिवंक लागलो डॅडी सोरो पियेता तो सेबीन पासून पळयलोलो जाल्यार तो कित्याक सोरो पियेना कारण डॅडी सोरो पियेता तो तुवें बरे नोदरेन घेतलें जाल्यार सेबीन वायट नोदरेन डॅडी करता तें सगळें सारकें ना पूण सेबीक गमलें इरमाव तो सोरो सोड आनी बरो मनीस जाव खरेंच म्हजे उनी तूं सांगता तें सारकें हे सोऱ्यान आनी कोणाचेच बरें करूंक ना फक्त पाड घातला ताकाच लागून
ह्या फुडें हांव केन्ना सोरो पिवचो ना हांव सोड्याचो एक गोट पासून घेवचो ना आनी हांव एक बरो मनीस जातलो शबास शबास म्हणजे तुम्ही आयज हांव खूब खोशी कारण तूं एक आव्हान घेवन एक घरांत भितर सरलेले आनी आयज तुवें तुजें आव्हान पुरें केलें कितल्या दादल्यांनी सोरो पिवन घराचेर भाटाचेर रीण काढून बायल भुरग्याक वाऱ्यार घातल्यात कितले जाण सोरो पिवन उपसोयक जावन सोंपल्यात सोऱ्यान कोणाचोच फुडार बरो करूंक ना पूण पाड घातला देखून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता सोरो पिवच्या आदी शितात उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना जायना तसलें कांयच ना आमी फक्त रोयत करूंक जाय एक पावट खंय एका गांवांत पावसूच नासलो तेन्ना सगलो गांवचो लोक एकटवलो मागणे करूंक तांचे मदें एक ल्हान भुरगो आसलो सोत्री घेवन ताका देवाचेर पूर्ण विश्वास आसलो देव पावस घालतलोच म्हूण मागणे सोंपना फुडें घसघशांनी पावस आयलो त्या ल्हान भुरग्याक देवाचेर विश्वास आसलो देव पावस घालतलोच म्हूण तेच परी म्हाकाय विश्वास आसलो हिरमाव सोरो सोडटलोच म्हूण तोच विश्वास धरून हांव ह्या घरांत काजार जाली आयज हांव चड खुशाल हांव एक तरी मनशा ह्या सोऱ्याच्या चोपयांतलो वाटायलो देखून म्हजे भाशेन तुमी वावरात चड न्हय जाल्यार एक तरी मनशा व्यसनांतलो वाटाव होय म्हजे हुनी हांव हो तुजो सल्लो मानून घेता आनी आज तान हो सोरो सोडून दिता आनी एक बरो मनीस जाता आनी इतलेंच न्हय जे कोण सोरो येतात ताका हांव शिटकावंक वावुरतलो आय प्रॉमिस यू हुनी हांव तुका बास दिता